दिवाळीचो बाजार सगळे सामान येयल्ले आसा, विक्रेते आसात, पण पावसामुळे थोडे ताका आसता. आज पयशे गेले आमच्या साखळे सगळे कडेन हांव म्हाज्या वार्डानूय पळयता. तुळशी जो आमी 8 दीस पयलीं सगळो बोवाळ करतालो रेगोवपाचो तो आतां काय करता, पावस असो पडटा की तुळशी रोवपाचो लोकांक टायम नासता. पावसामुळे सगळे तुळशी उरल्या रोवपाच्यो आनी असोच जर आज मातसो सकाळचो उचन घेतल्या पावसान पूण परत असोच जर पावस पडटा जाल्यार खरें तुळशीच्या लग्नाक सुद्दां आमच्या एक नीट आसचो ना, कारण वेपाऱ्यांनी आपलो वेपार हाडला, म्हाल हाडला तुळशीच्या लग्नाक. वर्सान वर्सा आमचे खेड्यांचे लोक आसतात आजूबाजूचे लोकल आसात तेंचो मेनली बाजार जाता, कारण ते दीस म्हण बाकीचे चिंच्यो आवाळे सारक्यो वस्तू बाजारात घेवन येतात आनी मोठ्या प्रमाणात गिरायकूच येता. पण आजचें वातावरण पळयल्या नंतर अशें दिसता की खरेंच तेंची विक्री जातली काय ना. आतां सकाळचो मातशें बरें दिसता, पूण हो वातावरण अशें सांज मेरेन उरलें हे 2 दीस उरत जाल्यार तेंकाय आमचे जे लोकल लोकांक हांकांय गिरायक जातलें. तुळशी रोयली जाल्यार आमकां तुळशी रोवंक गावना. हें सगळें सामान आमी व्हरतले, पूण कितें पावसाचेर भरत ना बाबा वेवस्थीत पुजा जातली काय हें तें आजून आमकां कांयच समजना. व्हरोंक जाय जें शास्त्र आहा तें आमी केलां. काय तुका लोकांक भिजोवन म्हाका दिसता पुजा करची पडटली. तेंच आसतलें, भिजोनूच पुजा करची पडटली लोकांक. हें कितें काय राती जाल्यार समज रातभर पावस भायर सरोंक गावंक ना रातभर. दुसरें म्हणजे कितें आमचो बिचोलचो बाजार अशी, पूण साखळेच्या बाजाराक गेलो म्हटल्यार हांगा तरी कशें कितें आहा तें पळोवया. म्हळ्यार हांगा तेंच बिचोलीच्या बाजारात कसं आसता ती बिचोली अशें आनी कितें सगळ्याक अशें सगळें अशें बरें.